मतदार राजा ही कार्यावळ आम्ही घेऊन आलेली आसा कारण मतदार राजा जेन्ना वोट करता तेन्ना मतदार हो सदांच राजा आसता आणि 5 वर्सां मतदारूच राजा आसता कारण तांणी निवडलेलो सरकार तांणी निवडलेलो MLA हो ताज्या मतदारसंघात कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून आयिल्लो आसता. सो ही गोष्ट लक्षात दवरात की बाबा तुमचें मत खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमी तोरशा हांगासर आसा आणि आमच्या कडेन एक मानेस्त आसा. तुमचें नांव? सत्यवान धुरी. सतन बाब म्हाका सगळ्यात पयलो विचारता फाटल्या फावटी जेन्ना 2017 इलेक्शन जालें हांगासून बाबू आजगांवकर निवडून आयलो MGPच्या टिकेटीचेर तेन्ना MGP म्हणून मतां मारलेली काय लोकांनी कितें दिसता म्हणजे इन जनरल MGP म्हणून मतां मारलेली की बाबू आजगांवकर म्हणून मतां मारलेली? आम्ही कितें बाबू एक कार्यकर्तो बरो आहा आमचो पेडणे तालुक्यात आणि सगळे हे बी कार्यकर्ता कितें कोणचे प्रॉब्लेम आसले कितें जाल्यार सॉल्व करता रस्त्याचे आनी कितें तेका लागून हांवें बाबू पळोवन मतां हाडलेली. बाबूक पळोवन मतां? हय हय. नॉट बिकॉज ऑफ MGP किंवा पार्टी म्हणून? आमची पार्टी अशें ना. आतां कितें बाबू मागीर MG सोडून BJPन येयल्लो न्हू. आतां BJP सरकार हय गोंयांत मातशें काम करता सगळ्याक तेका लागून मागीर बाबूराक धरून आमी रावता. बाबू आजगांवकर म्हणून मतां मारलेली लोकांक काय MGP म्हणून मतां मारलेली तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता MG म्हणून मतां मारलेली. MG तशी खूब आसा. MG म्हणून मतां MG म्हणून मतां म्हणून मारलेली. आमी चांदेल जे जंक्शन आसा थंय आसा. आमच्या बरोबर एक मानेस आसा. बाई तुमचें नांव? विजय कृष्ण गांवस. विजय बाब म्हाका सांग एक हांव पयलीं पासून सुरवात करता येतात प्रश्नांचेर आतांच्या. म्हाका एक सांगात की 2017 बाबू आजगांवकर निवडून आयलो तो MGPच्या टिकेटीचेर रावलो. सो ताका MGP म्हणून मत मारलेले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष मोगो पार्टी म्हणून काय बाबू आजगांवकर म्हणून? मोगो पार्टी. मोगो पार्टी म्हणून मत मारलेलें. मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आमी हासापूर हांगासर आसा. माझे नाव नकुळ मळी. लोकांनी मतां मारतना MGP म्हणून ताका मतां मारलेली काय बाबू आजगांवकर म्हणून मतां मारलेली? ओवरऑल जेन्ना पळयता तेन्ना कितें दिसता? म्हाका दिसता तेन्ना बाबू आजगांवकर म्हण मतां मारले लोकांनी. हय. मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आमी सध्या पेडण्या मार्केटान पावल्या जी म्हत्वाची जागा आसा हांगासरली आणि हो जो जंक्शन आसा तो कनेक्ट करता जायत्या तेंचे सिटींग कोरगांव म्हणा किंवा बाकीच्यो सिटी आसा बाकीचे गांव आसा ताका. एक मानेस आसा आमच्या बरोबर. बाई तुमचें नांव? तुळशीदास हळदणकर. लोकांनी MG म्हणून मत मारिल्ले की बाबू आजगांवकर म्हणून मत मारिल्ले? MG म्हणून मारलेले. चडशांनी MG म्हणून मारले. MG म्हणून मारलेले. MGP म्हणून मारली. MGP म्हणून लोकांच्या मनान MGP पार्टी करतले अशें कितें आशिल्लें? हय MGP करतले आणि निवडून येयल्या उपरांत आमकां कितें तरी मदत म्हणजे स्थानिकांक अशी आशा आसली की कामां जातली. आमी सध्या पराष्ट्रीय पेडणे हांगासर आसा आणि बरे एक म्हाका वाट दिसली आनी हांगा रावोशें दिसलें आणि काय मानेस्त आशिल्ले हांगासर ज्यांचे कडेन उलोवन खरेंच बरें दिसलें. एक 2 मिनटां हेच्या पयलीं उलयलाय बीन हांव आणि बसून तांच्या कडेन आनीक गजाली करूच्यो आशिल्ल्यो. बाई तुमचें नांव? एकनाथ हरमलकर. एकनाथ. आणि पांडुरंग अर्जुन मयेकर. बाई हांव न्ही काय प्रश्न विचारता सिंपल आसा म्हणजे 2017चे इलेक्शन जालें पळय तेन्ना बाबू आजगांवकर MGPच्या टिकेटीचेर निवडून आयलो. पयलींचेच जायतार इस्टार्ट वोटिंग केलां हांवें. पयलीं फर्स्ट आशिल्लें? फर्स्ट 61 सालान 63 सालान पयलें ते वोटिंग केलां. खंयची पार्टी आशिल्ली? MG. म्हण तेन्ना मात कितें MG तूं बारीक लोकांक सामकी हें करता. 17 वर्सां तूं बानबोटकर आसा सर 17 वर्सां सर बारीक लोकांक हें करतालो. पूण हे 3 मंत्री सगळे 3ूच बानोडकराच्या टायमाक 3 मंत्री. मागीर हें जालें तेंपार थोडे हेंच्यांनी मागीर वाडयले काँग्रेस जाली ती. 2017चे जेन्ना इलेक्शन जालें न्ही बाबू आजगांवकर MGPच्या टिकेटीचेर निवडून आयलो. लोकांनी बाबू आजगांवकर म्हणून मारिल्ले मत की MGP म्हणून मारिल्ले? तर MG ही लोक वळखता MG. कितें बाबू आजगांवकराक आनी बाबू हरमलकराक तशें वळखनात. कित्याक तर MG पूण तो मागीर हें जालो हेंच जालो आनी आतां तो थंयसर तसोच हें करतात. बाबू आजगांवकराक आतां सध्या बाबू आजगांवकराक तुमकां कितें दिसता बाबू आजगांवकर म्हणून मत मारले काय MG? मी पयलीं MGकच मारलेले. MG 2017च्या इलेक्शनाक MG. ना म्हाका दिसता MGP म्हणून पळयल्लो आसता. MGP म्हणून पळयलो. ताच्या नंतर मागीर तो फुटून BJPन गेलो. लोक बेजार बीन जाल्ले अशें? ना बेजार ना कित्याक पयलीं इलेक्शन जाता न्ही खंयचो आमदार जालो तरी एक्सपेक्टेशन आसतात मातशें कितें तरी करतलो म्हणून. बरोबर. एक वरस भर तरी आसतात मागीर ते कितें रिजल्ट करतात ते तेंचे हेचेर. पूण एक सादारण 1-2 वर्सां तरी कितें तरी आसता होप. आमी बाबू आजगांवकर म्हणून आमी नकळी आसली कोण काय कहो ते पूण आमी MG म्हणून ताका वोटींग केल्ले MG म्हणून आमी मतदान संघान तांकां निवडून हाडलेले.
पूण तेणीन जर आपले जर स्थान जर सारकें दवरूंक जाय आसलें जाल्यार तशें एम जी जसो पयलीं आतां आमी आयकतात पळय एम जीन अशें केलें तशें कितें तरी तेणी करून दाखोवंक जाय आसलें. ज्ञानेश्वर भुज्जी प्रभाकर प्रभाकर आणि विष्णू विष्णू एम जी म्हणून मारले. एम जी म्हणून तुमकां कितें दिसता? एम जी म्हणून मारले ते आता उडक्यो खंय घेतोय ते आमच्यान सांगत होतं ह्या झाडारसून त्या झाडार न्हू. सारकें. तुमी कितें म्हणटा? ते जाय एम जी म्हणूनच मारले तेका ते. मागीर जेन्ना ते पक्ष बदलून बीजेपीन गेले तांकां कोण विचारणार आमकां विचारणारो आसा. तुमी तेन्ना आमकां support करताले. आमकां विचारणारो आसा तांकां कोण धरचून ते फाल्यां गेले काय तुमी म्हणटात तांकां फुडें हेरेच करा भितर असले आमदार आसता ते. हांव कित्याक विचारता कारण इलेक्शना पयलीं आमी खुबशे क्लॅचीस म्हणजे झगड्यो बीन पळयलेल्यो एम जी पीचे कार्यकर्ते आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते. आतां तांकां मागीर लास्टाक तांच्या कडेन कांय नासता. जेन्ना बीजेपीन गेलो तेन्ना लोकां कडेन उलोवप बीन कितें जाल्लें? तसं काय ना. कांय ना. तें जाल्लें तशें जावकूच ना. कांय ना. वायट दिसता पूण तशें करता तेन्ना पक्ष बदलता तेन्ना. पक्ष त्यांना वाईट दिसतात न्हू सांगतात हे करतात हे जातात न्हू. आमी सद्या इब्रामपूर हांगासर टिट्यार आसा. टिटो एक अशी जागा आसा जंय हांगासर सांजच्या वेळार सगळे गांवचे जे लोक आसा ते एकठांय येवन गजाली करता उलयता. लोकांनी एम जी पी म्हणून मतां मारिल्ली तांकां काय बाबू आजगांवकर म्हणून मतां मारिल्ली तुमकां कितें दिसता? ॲज बाबू आजगांवकराचो इब्राम म्हणजे पेडणे मतदारसंघान थोडो फार ओड आहा तेचो आनी लोकांक हेल्प करता तो ना अशें ना. चड करून लोकांनी बाबू आजगांवकर हे व्यक्तिगत मारलेले मतां. हय. तुमकां कितें दिसता बाबू कितें म्हणून मत मारलेलें? म्हाका दिसता कितें जाणा तूं एम जीकच मतां घालपाची. एम जी हय बरोबर. एम जी म्हणून ताका मारलेलें एम जीक म्हणून मत. हय हय